केरळांतली कॅथोलिक धर्मभयण डॉक्टर जीन रोज हिने एक विशेष साधनाद्वारे नवी चरित्रा लिखल्या। सिस्टर्स ऑफ डेस्टिट्यूट्स मेळांतली ही धर्मभयण केरळ सरकाराच्या आस्पत्रेची मेडिकल ऑफिसर जावन नेमक जाल्या मात्र नाही, या हुद्द्याक नेमक जाल्ली प्रप्रथम धर्मभयण म्हणलो दाखलो तिणे लिखला। रोजम्मा थॉमस म्हणूनच सर्वांक वळखीची सिस्टर रोज हिने बेंगळुरांतल्या सेंट जॉन मेडिकल कॉलेजींत आपले MBBS शिकप आणि अनेस्थेशिया तरबेती संपयली। उपरांत मरयार म्हणल्या हळ्ळेंत इगर्जेच्या भलायके संस्थांत तिने तिची सेवा दिली। केरळा पब्लिक सर्व्हिस कमिशन परीक्षा यशस्वी तरान संपवून ती उत्तीर्ण झाली आणि कट्टप्पना तालुक्यांतल्या आस्पत्रेंत मेडिकल ऑफिसर जावन तिने सेवा सुरवातली। हळ्ळेंतल्या गरजेवंत असो तिका वर्तो हुस्को देखून ती ग्रामीण प्रदेशांतल्या मरयूरांतल्या आस्पत्रेक ट्रान्सफर घेवन थंयसर सेवा दिवन आसा। तिची वडिलां मकालेल थॉमस आणि रोजम्मा प्रस्तुत इडुक्कींत वस्ती करन आसात। एक धर्मभयण जावन सिस्टर जीन रोज हिच्या साधनाक आमी अभिमान पावया। जेजूचे गुण करच्या मिसावांत आपणाकच समर्पिल्ल्या या धर्मभयणीक अभिनंदन पाठोवया आणि विशेष जावन तिचे खातीर मागया। दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाद्वारे आम्ही तिका उल्हास पाठयता आणि तिचेर आणि तिच्या मिसावाचेर सर्वेस्पराची धाराळ बेसावां मागता।